प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 58 ते 62 पर्यंत. Luke chapter 9 verses 57 to 62. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ते वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान ताका म्हणलें, तूं वयशी थंयसर तुज्या फाटल्यान हांवूय येतलो. जेजून जाप दिली, कोल्यांक धोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक न्हिदूंक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकूंक खंयचूर जागो ना. दुसऱ्या कोण एकल्याक ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. पूण त्या मनशान असो जबाब दिलो, पयलो वचून हांवें म्हज्या बापायक माथयेक लावंक म्हाका रोजा दी. पूण जेजून ताका जाप दिली, मेल्यान तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावून दी. पूण तूं वच आनी देवाचें राज पुरगट कर. आनीक एकल्यान म्हणलें, सायबा, हांव तुज्या फाटल्यान येतां, पूण पयलीं म्हाका म्हज्या घरच्यांक आदिवस करून येवं दी. ताका जेजून सांगलें, कोणूय नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान ओडून पळयतीत, ती देवाच्या राजाक पुरती न्हय. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजूचे जावचे आसले ते फाटलावदार कशे भाशेन जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, हांव तुजो फाटलाव करतलों, हांव तुजो शीश जातलों, हांव तुजे बरोबर जेजूच्या राज्यांत काम करतलों. आनी भाव भयणीनो, ही जी जो लोक येयल्लो जेजू फाटल्यान आदार करपाक वावर करपाक, कित्याक गाय अशे आयिल्ले ते जेजू कडेन. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो तो देवाचें उतर परगट करतालो. तो दुसऱ्यांक सांगतालो की देव आमचो कितलो मोग करता, शी मेन नासलेलो मोग करता. आनी ताणें आपले 12 अपोस्तल वेंचून काडलेले ताका आदार करपाक. आनी जेजू आख्ख्या इस्रायली परजेक हांगा थंय वचोन देवाचें राज परगट करतालो, देवाच्या उतराची शिकवण दितालो, लोकांक पेखोवणी दितालो, मिलाग्री करतालो, अजापां करतालो. आनी जेन्ना तो हें काम करीत लागलो, सुरवात केली, खूब लोक ताच्या फाटल्यान येवंक लागले. खूब लोक ताचे फाटलावदार जाले, खूब लोक ताचे शिश्य जाले. खूब बायलो शिश्य जाल्यो, मारी मागदालेन, मोरी आनी सुजाना असल्यो खूब बायलो ज्यो जेजूक मागीर ताच्या उपरांत आदार करूंक लागल्यो, आपलें काम करपाक, ताका जेवण दिवपाक, ताचे कपडे धुवपाक. जेजू ह्या संवसारांत एक मनीस जावन येयलो, ताका गरजो आसल्यो. म्हणटच त्यो लोक बायल्यो ताचो आदार करताल्यो. आमी 2 सुवान पयलीं ताचेर नियाळ केला. आनी भाव भयणीनो, तेच भाशेन खूब लोक जेजूच्या फाटल्यान येवंक लागले. आनी आयच्या शिवर्तमानांत आमी वाचता की जें आमी आयकता की तीन लोक येयल्लो. एकलो येता आनी म्हणटा, तो म्हणटा, हांव तुज्या फाटल्यान येतां, हांव तुजो शीश जावंक सोदतां. आनी भाव भयणीनो, जेजू त्या वेळार कितें सांगता ताका? जेजू ताका सांगता म्हणटा, कोल्यांक दोळी आनी वाऱ्या वेळ्या सुकण्यांक न्हिदूंक जागो आसा, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली देखून खरोच दवरपाक जागो ना. आपली तोकली म्हणजे सुकण्यांक आनी कोल्यांक जागो आहा दीस जातकूच खारा वचोन न्हिदपाक, एक विसव घेवपाक. पूण जेजू म्हणटा, हांव आतां जेन्ना देवाचें काम करतां, केन्ना कोणाच्या घरा पावना, हांव रस्त्यार पावतां, म्हजे शीश रस्त्यार न्हिदतात, केन्ना एका वाटेक झाडां सकयल न्हिदतात, म्हणटून आमकां जागो ना. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता, आमच्यान चिंतूंक जायना आमचें कितें तें, आमकां जेवण खी मेवतलें, आमकां न्हिदपाक जागो खी मेवतलो, कोण आमचो आदार करतलो. कित्याक आमची चोत्राय आहा फकत देवाच्या उतराचेर, आमची चोत्राय आहा फकत तें काम करपाक. तेज्या फुडल्यान दुसरो एकलो येता आनी म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान ये म्हणटा जेजू ताका. पूण तो कितें म्हणटा, पयलो वचोन हांवें
म्हज्या बापायक मातयेन लावूंक म्हाका रोजां दी. दुसरो मनीस जेजू कडेन येना. जेजू ताका सांगता. तो म्हणटा म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो कितें सांगता जेजूक? तो म्हणना की म्हजो पांय मेला. कितले फाटी आमी सजमता की हें उतर आमी आयकत जाल्यार पयलो वचोन हांवें बापायक मातयेक लावून म्हाका रोजां दी. म्हणजे हें वाचत जाल्यार आमकां दिसता की तो ताजो पांय मेल्लोलो. ना भाव भयणीनो, तो कितें सांगूंक सोदतालो की ताजो पांय आतां म्हातारो जाल्लो आनी ताजो कुयदाद करपाक ताका वेळ जाल्लो जेजूच्या फाटल्यान येवपाक. आनी जेजू कितें म्हणटा ताका? मेल्यांक तांकां आपल्या मेल्यांक मातयेन लावंक दी, पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. जेजू कितें म्हणूंक सोदतालो त्या दादल्याक, जो जेजूक सांगलेलें ये म्हणून म्हजो पाटलाव करपाक. ताणें सांगूंक ना आपल्या पांयक सोड. ताणें सांगूंक ना की आपल्या पांयक मोरोनी तिंचोर. जेजून ताका सांगूंक ना की तुजो पांयचो कुयदाद करिनाका. जेजू ताका सांगूंक सोदतालो की तूं तुज्या पांयचो कुयदाद कर, पूण तुज्या पांयक लागून देवाचें उतर परगट करपाचें काम तें बंद करिनाका. भाव भयणीनो, खूब फाटी आमी एका ल्हान भुरग्याचें, आमच्या पांय मायेचें, एका भावाचें, एका शेजाऱ्याचें आमी कुयदाद करता. आमी सगळें सोडटा. आमचें काम पासून आमी लीव घेता, सुटी घेता आनी घरा रावता बसता कुयदाद करपाक. आमी दोतोर न्हय, आमी व्हडले नर्स न्हय. आनी आमच्यान थिचोर रावन कुयदाद करून आमी कितें करता? आमी कसलोच फायदो करिना. कित्याक एकल्या मनशाचो कुयदाद करपाक हांव म्हणना तुमी कुयदाद करिनाका, पूण आमच्यान देवाचें उतर परगट करूंक जाता. कित्याक जो कोण बरो ना तांकां जाय उतराची सजमणी. जेजूच्या गायांनी ती बरी जाल्यात. जेजूच्या गायांनी ती आतां देवान तांकां बरी केल्यात. ती स्वत मानूंक तयार ना जाल्यार, भाजेर बसून फकत तांचो कुयदाद करूंक जाय जाल्यार आनी ती उठोन दुसरें काम करूंक नाका जाल्यार ती मेलेलीं मनशां. तांकां भावार्थ ना. आनी आमी तांचो कुयदाद करता. जेजू म्हणटा ही जी बरी नात वा ही जी हांतरुणार पडल्यात ती देवाचें उतर आयकोंक तयार ना जाल्यार आनी तूं वेळ काडटाय तांचो कुयदाद करपाक, जेजू म्हणटा तूं हें काम करपाचें बंद कर. तांकां तांचें जेवण दी, तांचें खाण दी, तांकां नितळ करपाचें, तांकां न्हांवपाचें सगळें कर, पूण हें देवाचें उतर परगट करपाचें कर. कित्याक तीं स्वत मानची ना. कित्याक जो कोण स्वत मानता, जो कोण देवाचें उतर आयकता, तो म्हणटलो आरे बाबा तूं वच, तुजें काम कर, तुजें परगटणेचें काम कर, हांव बरो आहा, म्हाका कसलोच कुयदाद करपाची गरज ना. कित्याक तीं आपणाचें चिंतिनात. आनी भाव भयणीनो, कितलो लोक आयज कोण हांतरुणाचेर आहा, बरो ना, तांचो कुयदाद करतात, बसतात, दोतोरा कडेन उलयतात, शेजाऱ्या कडेन उलयतात, टायमपास करतात, पूण देवाचें उतर परगट करपाचें काम करिनात. कित्याक तीं आतां थिंचोरूच उरल्यात सगल्यांक सांगपाक की कुयदाद करता म्हणून, आनी देवाचें उतर परगट करपाचें करिनात काम. निमणो कितें जाता? निमणो म्हणटा सायबा हांव तुज्या फाटल्यान येतां, पूण पयलीं म्हाका म्हज्या घरच्यांक आद्योस करूंक दी. म्हणजे तो तांकां टाटा करपाक सोदता. आनी जेजू म्हणटा ताका कोणूय नागराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळटा पळयत ती देवाच्या राज्यान पुरती न्हय. म्हणजे एक फाटी आमी देवाचें काम करूंक लागलीं, आमच्यान फाटल्यान पळोवंक जायना कोण हा, कोण येना, कोण आमच्या फाटल्यान येता, कोण आमकां बरें आमचो कुयदाद करता, कोण आमचे वयर चिंता. जेन्ना आमी देवाचें उतर करपाक, आमी देवाचें काम करपाक आमी सुरवात करता, आमी फाटी पडना. कोण येता बरें आहा, कोण येना बरें आहा. आमी देवाचें काम करपाक आमी फुडें वचोंक जाय. कितले फाटी लोक म्हणटा म्हज्या घरकारांक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या शेजाऱ्यांक सांगतलो की आतां हांव देवाचें काम करतां, आतां म्हज्यान सोसायटीन काम करूंक जायना, आतां म्हज्यान दुसरें काम करूंक जायना, हांव फकत सकाळींतल्यान रात परून फकत देवाचें उतर परगट करतलों. जेजू भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमकां आपलें काम दिता, आमकां फकत उतरां उलोवपाचें काम दिना, आमच्यान दुसऱ्यांक आदार करूंक जाता. आमच्यान दुसऱ्या बरोबर आमच्या हातांनी, आमच्या पांयांनी, आमच्या तकली जी आमकां दिल्या ती वापरून आमच्या दुसऱ्यांक आदार करूंक जाता. आनी जेन्ना आमची चोत्राय जेजूचेर आसा, त्या लोकांचो आदार करून आमी तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. हेंच करपाक आयज सगळे जो लोक जे जेजू कडेन येवंक सोदतालो
ताणें एक एकल्यांनी आपली 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 इस्टोरी सांगली इस्टोर सांगली. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या राज्यान काम करता, आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर चिंतना, आमच्या आमच्या कामाचेर आमच्या ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर जी आमकां इतले आमचो वेळ वेता ताचेर आमी चोत्राय दवरिना. आमी फकत जेजूचेर दवरता. जो कोण जेजूचेर दवरता, जेजू तांकां मनशां धाडटा, आदार धाडटा, तेजें सगळें काम शांती पावयता, करून दिता. कित्याक तीं आतां व्हडलें काम करतात जेजूच्या राज्यान आपलें उतर परगट करपाक. तर आयज भाव भयणीनो, आमची चोत्राय ह्या संवसाराचेर काडून स्वर्गीच्या राज्याचेर दवरया. आयज तर आमी सगळीं जी देवाचें उतर आयकता, हें उतर आमी खरेपणी आयकलां जाल्यार आनी खरेपणी नियाळ केला जाल्यार आमकां चिंतपाची अशी गरज ना की आतां आमी कांय शिकोंक ना, आमी कांय नको कितें सांगपाक. आमची भलायकी दिवया. आमी देवाचें उतर जें आयकता ताचेर आमी चोत्राय दवरून ताचेर नियाळ करून तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले तेन्नाच की भाव भयणीनो, खरेपणी आमकां आमी देवाचें राज फुडें सरपाक आनी एक दीस आमकां एक व्हडलो इनाम मेळपाक आमी तयार जातले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.